नमस्कार येवकार गोवा टुडेत राधिका सातोस्कार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। गोवा मेडिकल कॉलेज 1 डिसेंबर सावन क्लासीस सुरू करपाचे तयारेत, मात कोरोना बादल्यार जबाबदारी आपापली म्हण अंडरटेकिंग दिवपाची मागणी। गोय मुक्ती दिसाच्या कार्यावळीक राष्ट्रपती रामनाथ कोविंदाक आमंत्रण। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान घेतली राष्ट्रपतीची भेट। दिल्ली मायनिंगाच्या विशयाचेर बसकांची शक्यताय। ल्हान प्रकल्पांचे निर्णय घेवंक केंद्राची स्टेट लेव्हल एन्व्हायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट ऑथॉरिटी 100 हेक्टरा परस उण्या वाठारांतले मायनिंग लिजांचेर निर्णयाचे अधिकार। मांडवीत परत लँड जाल्ले सी प्लॅन यो वच करतल्यांक आकर्षण। लँड जाल्ले टॅक्निकल हॉल्टाक अहमदाबादात ट्युरिस्टांक खातीर व्हेल्ले मालदीवसाच्या परतेच्या वाटेर। गोय सरकारी कर्मचारी संघटनेचो आदलो अध्यक्ष जॉन नाजारेत गोवा फॉवर्डात। एम्प्लॉईज फॉवर्ड हाताळटले गोयच्या कामगारांचे इश्यू। गोयकारांक बीजेपी काँग्रेसी परस मोगोचे 18 वर्सांचे राज्य मानवता। सुदीन म्हणटा 15 वर्सां फाटी दिल्ली म्हादयची शिटकावणी। दूधसागर तरी सांबाळात, डबल ट्रॅक जाय कोळसो नाका। गोवा मेडिकल कॉलेज तांच्यो क्लासीस सुरू करपाच्या तयारेत आसा, मात ते खातीर भुरग्यांची जबाबदारी घेवपाची तयारी मात दिसना। कोरोना बादलो जाल्यार जीएमसी वा सरकार जबाबदार आसचो ना म्हण बरोवन दियात म्हण भुरग्यांक तशें पालकांकय सांगला म्हण जीएमसींतली सुत्रां सांगता। 1 डिसेंबर सावन गोवा मेडिकल कॉलेज एसओपी पाळून क्लासीस सुरू करपाक सोदता। गोवा मेडिकल कॉलेज 1 डिसेंबर सावन क्लासी सुरू करूंक सोदता म्हूण सुत्रां सांगता। मात भुरग्यांक कोरोना बादलो जाल्यार ताची जबाबदारी घेवपाक तयार ना। कोरोना बादलो जाल्यार जीएमसी वा सरकार जबाबदार ना म्हूण बरोवन दियात म्हूण भुरग्यांक आनी तांच्या पालकांक सांगला म्हूण सुत्रां सांगता। तांकां बरोवन दियात म्हूण सांगलां तें अशें। गोवा युनिव्हर्सिटी एग्जामीक पात्र थारूंक हांव ऑफलायन फिजिकल मोड, प्रॅक्टिकल, बेड सायड टिचिंग क्लिनिक्स आनी लॅबोरेटरीचे क्लासीक हजर आसतलो। कोविड जावंक जायना म्हूण एसओपी प्रमाण जतनाय घेतलो। कोविड बादलो जाल्यार जीएमसीचे वेवस्थापन वा सरकार जबाबदार आसचो ना। जीएमसी सरकाराच्या ह्या निर्णयाचेर खोशी ना म्हूण एका भुरग्यान प्रुडंटाक सांगलें। हे अंडरटेकिंग आप खोशेन दिवपाचें अशें स्वरुपाचें दिसता, मात जीएमसीचे वेवस्थापनान सगळ्या भुरग्यांक तें खंय सक्तीचें केलां। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। गोयचो 60वो मुक्ती दीस दबाजान करपाची तयारी चल्ल्या। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मुक्ती दिसा 19 डिसेंबराक यो म्हण राष्ट्रपती रामनाथ कोविंदाक निमंत्रण दिलां। 60व्या मुक्ती वर्सा निमतान वर्सभर कार्यावळी दवरून गोयचे सांस्कृतीक दायज देश विदेशांत व्हरून पर्यटनाक नवे रूप दिवपाक सरकारान फुडाकार घेतला। दिल्ली भेटी वेळार मुख्यमंत्री मायनिंगाच्या विशयाचेर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आनी केंद्रीय खण मंत्री प्रल्हाद जोशीक मेळपाक शकता। केंद्र सरकारान स्टेट लेव्हल एन्व्हायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट ऑथॉरिटी नेमल्या। तांकां आदार करूंक म्हण केंद्रान स्टेट लेव्हल अप्रेझल कमिटी नेमल्या। 3 वर्सां खातीर आशिल्ली ही समिती स्टेट लेव्हल एक्सपर्ट अप्रेझल कमिटीन केल्ल्या शिफारशींचेर निर्णय घेतली। 100 हेक्टरा परस उणो वाठार आशिल्ल्या मायनिंग लीज, वेस्ट मॅनेजमेंट प्रकल्प, बिल्डिंग, रेंव, चिरे काडप आनी बाकीच्या प्रकल्पांचेरय ही समिती निर्णय घेवंक शकता। केंद्रान राज्यातले पर्यावरणा विशीं बारीक सारीक प्रकल्पांचेर निर्णय घेवंक स्टेट लेव्हल एन्व्हायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट ऑथॉरिटी नेमल्या। तेच बरोबर तांकां आदार करूंक स्टेट लेव्हल अप्रेझल कमिटी नेमल्या। दोनूय समितीचे अध्यक्ष आनी वांगडी फुडल्या 3 वर्सां खातीर गोंयांतले 100 हेक्टरा परस कमी वाठारांत आशिल्ले मायनिंगा विशीं निर्णय घेवंक शकता। तशेंच वेस्ट मॅनेजमेंट प्रकल्प, बिल्डिंग्स, रेंव चिरे काडप आनी बी कॅटेगरींत बसपी बाकीचे प्रकल्पांचेर निर्णय घेवपाक शकतात। मजगतीं केंद्रान चालू आशिल्ल्या प्रकल्पांचेर एन्व्हायरमेंट क्लिअरन्साची मुजत वाडयल्या। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी। सांजे मांडवी न्हंयत लँड जाल्ले सी प्लॅन यो वच करतल्यांक अट्रॅक्शन। 19 सीटर हे प्लॅन मालदीव सावन अहमदाबाद व्हेल्ले। हे सी प्लॅन अहमदाबाद, साबरमती न्हंय ते सरदार वल्लभभाई पटेल स्टॅच्यू ऑफ युनिटी मजगती यो वच करपाक म्हण ट्युरिस्टां खातीर व्हेल्ले।
मात कांय तांत्रीक गजाली खातीर ते आतां परत मालदीव धाडटात. आयतारा सकाळीं मालदीवसाक वचूंक मांडवींतल्यान टेक ऑफ. गोंयकारांक आतां बीजेपी आनी काँग्रेसी परस मोगोचे आदले 18 वर्सांचें राज्य बरें दिसूंक लागलां. मोगोचो आमदार फुडारी सुदीन उलयला. म्हादयचें उदक आडटलें म्हण खंय ताणें 15 वर्सां फाटीं सरकाराक शिटकावणी दिल्ली. आतां दूदसागर सांबाळचो नाजाल्यार गोंयकार उदकाक पातीशेर जातले. गोंयांत डबल ट्रॅक जाय मात कोळसो तितलो नाका. मोगो पक्षान जे राज्य केलें 18 वर्सां तशें राज्य खंयचोच पक्ष आनी तेही दिल्लीचे पक्ष हे काँग्रेस आनी भारतीय जनता पक्ष करूंक शकना. कारण कालूच मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलें की म्हादय विशीं की म्हादयचें उदक कमी जालें जें हांव 2005 खुद्द त्या वेळा वयले मुख्यमंत्री 2004-05 मनोहर पर्रीकर आशिल्ले आनी त्या नंतर प्रतापसिंग रावजी राणे आशिल्ले 5 तेन्ना 2 लेटरां तांकां हांवें दिल्लीं ज्या विशीं म्हादय विशीं बरयल्लीं आनी ही म्हादय विशीं लेटरां दिता आसतना स्पश्ट सांगिल्लें की आतां जर आमी कांय करूना सर हें सगळें आमचे नंतर इल्लें इल्लें मोकळें जातलें. इल्लें एक नदयेची दूदसागरान आयल्या ती जर डायवर्ट केली आसत जाल्यार दूदसागराचें उदक जें आसा तें आपोवप बंद पडटलें. आनी हेंच हांव परत परत सांगपाचो आनी तें जर जाय जाल्यार आमकां उदकाक वण फिरचें पडटलें. बागायती शेतां ही सगळीं वस पडटलीं आनी पिवपाक उदक आमकां वण फिरचें पडटलें. आतां आमी हो डबल ट्रॅक जो आसा तो आमकां जायच. हाचेर आंदोलन करून कांयच फायदो ना. आमकां जो कोल 15 आमच्या एमपीनीत येता तो बंद करपाची आवश्यकता आसा. आनी हें फक्त मोगो पक्षच करूं शकता. हें करूं शकना कारण ह्यांची सरकारां दिल्ली आसा आनी जें दिल्ली करता तें हें करता. भारतीय जनता पक्षाक म्हाका दिसता कोणूच ना अशें दिसपाक लागला कारण त्यांची एक आमदार आनी मंत्री रस्त्यार येता. हांव म्हणटा हांकां आमदारां आनी हांकां रस्त्यार येवपाक तांणी परमिशन दिलां काय कितें. This government is failed in implementing latest amended motor vehicle act. हांव मुख्यमंत्र्याक सांगपाक सोदतां की ताणें हो मोटर व्हेकल ऍक्ट इमिजिएट इम्प्लिमेंट करचो. आतां कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया. गोंयांतल्या 55,000 सरकारी कर्मचारी आनी हेर खाजगी क्षेत्रांतल्या कर्मचाऱ्यांचे वेगवेगळे विशय हाताळपाक गोवा फॉरवर्डान एम्प्लॉईज फॉरवर्ड सुरू केला. गोंय सरकारी कर्मचारी संघटनेचो आदलो अध्यक्ष जॉन नाझारेतान गोवा फॉरवर्डांत प्रवेश केला. ह्या फांट्या वरवीं गोवा फॉरवर्ड प्रत्येक कामगारा कडेन पावतले म्हण गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी विजय सरदेसायाक विश्वास. सरकार एम्प्लॉयमेंट दिवंक पावना म्हणून खूब जाण पोर्तुगेज पासपोर्ट घेवन गोंय सोडून वतात. आज 10,000 नोकऱ्यो म्हणून ज्यो मुख्यमंत्री प्रॉमिस करता ही एक जिल्हा परिषद इलेक्शना खातीर आनी म्युनिसिपालिटी इलेक्शना खातीर प्री इलेक्शन गिमिक. नव्यो नोकऱ्यां खातीर आनी आसा ते मनीस कॉर्पोरेट सेक्टर आनी गव्हर्नमेंट एम्प्लॉयमेंटाचेर तांचे हित राखपा खातीर आमकां एक फ्रंट एम्प्लॉईज फॉरवर्ड म्हणटा ते घडोवपाची गरज आहा. आनी ते करपा खातीर आज आमचे भितर बाब जॉन नाझारेत एक्स गोवा गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज असोसिएशनाचो प्रेसिडेंट हाका आमी पार्टीन भितर घेतला आनी ताका आमी हे एम्प्लॉईज फॉरवर्डाचो कन्व्हिनर म्हणून अपॉइंट करतले. 80% employment for locals will become a law if we come back to power and 100% in the government sector. HBA चो इशू आज मेरेन खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीन सिरियसली घेवंक ना. 55,000 गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज गोंयांत आहा. म्हाका जायते जाण एम्प्लॉईज एप्रोच जाले आनी तेन्ना हांवें तेंकां डायरेक्ट केले गोवा फॉरवर्ड पक्षा लागीं वच म्हणून. आनी गोवा फॉरवर्ड हो एकूच पक्ष आसलो जाणे हो इशू लावन घेतलो. मुख्यमंत्री सावंतान खंय गोंयकारांक म्हादयच्या विशयाचेर सामकेच फटयला. CM is a cheat when it comes to Madhai. CM has sold his more than mother. पाटील म्हणून कोण आयलो ताणें कितें स्टेटमेंट काडलो म्युच्युअली एक्सेप्टेबल आमी करतले म्हणून. आतां पडतो केला म्हणतो दिल्ली 4 महिने जाले म्हणून आतां कंटेम्प्ट पिटिशन घालून उदक ना जालें थंय. स्टुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गावस. लॉकडावना उपरांत गोंयांत दिसाक 11 ते 13,000 पॅसेंजरांची यो वच सद्याक चालू आसा. सुमार 51 फ्लायटी दर दिसा ऑपरेट जातात. आंकडो डिसेंबरांत वाडटलो म्हण एअरपोर्ट संचालक गगन मलीक उलयता.
एअर बबला खाला इंटरनॅशनल फ्लायटी चालू आसात. एअरपोर्टार कोविड स्क्रिनिंगाची सगळी खबरदारी घेतात म्हणून मलिक सांगता. As an average, every day I am getting more than 11,000 passengers arrival and departure. On weekends, that number goes more than 13,000. 45 flights, 49 flights are operating. Except Tuesday I've got 36, 38 flights. So when we resumed the operations, we have come a long way. And it was my strong belief since beginning that Goa is a state which is going to stand fast on its legs. And this airport has contributed into it. We are open. We have been open. We are open. We have received requests for 9 more flights. We have approved that. Assessment is that let's by 15th of December or so, we may surpass it. You see, basically what happens is you can't keep people hold into houses for a very, very long time. As far as Goa is concerned, जो एयर इंडिया की फ्लाइट एयर बबल में ऑपरेट कर रही थी वो ऑपरेट कर रही हैं. They are continuing with that. And as far as international scenario is concerned, see, these are the decisions by those respective governments. So these are the governmental decisions. As soon both the governments agree, the flights are going to resume. So any screening procedure that are being adopted as of now? Yeah, we are for as far as latest SOP is concerned, only arriving passengers are being screened. Those who are having any temperatures which are beyond range, they are being dealt separately. So we do not have any such system wherein COVID test is mandatory. We are not going back to square one. कोविडाची दुसरी लाट येवंक शकता ते खातीर कोविड वॉरियर्सांनी परत एकदा लढो दिवंक तयार रावचे म्हण प्रियोचो आमदार मंत्री गोविंद गावडेन उलो मारला. बेतकी खांडोळा वाठारांतल्या कोविड वॉरियर्सांचो भोवमान जालो. कोविड वॉरियर्सां खातीर आतां मेरेन परिस्थिती बरे तरेन नियंत्रणात उरल्या म्हण ताणें तोखणाय केली. Bedki and Khandola Cultural Association is totally aligned with this PHC Bedki because they are all residents of Bedki and they know how much efforts we have taken to curb this pandemic. And that is why it is their duty also and it is my duty also to once again appreciate you all people who are working in the field, not only the doctors and the nurses but the entire staff who are directly or indirectly related with this कोविड पॅन्डेमिक. देवान तुमकां बरी तरेची भलायकी दिवची जाणे करून तुम्ही त्याच नेटान परत एकदा जर एखादे सेकंड फेज किंवा जर आयलो किंवा सेकंड म्हणतात की पॅन्डेमिक स्टेट येवपाची शकता अशा वेळाचेर तुम्ही हे समर्थ तुम्ही जावचे, तुम्ही मन तुमचे बरें दवरचें. कारण आमी पॉझिटिव्ह जर विचार जर केलो म्हाका दिसता एवरीथिंग कॅन सेटल्ड आणि तेजे सगळ्यांनी मात करपाक शकता. कारण इतले मजगती मंत्री गोविंद गावडेन फोंड्या राजीव गांधी कला मंदिराच्या वेबसायटीचे लॉन्चिंग केले. आमची वेबसायट जी आसा www.rjkmgoa.com अशें ह्या वेबसायटीची नांव जावन आसा. साहित्याच्या मळाचेर आमचे पारंपरीक जे फोकलोर आसा त्या मळाचेर कार्य करीत आसात. पण त्याची माहिती संबंध गोयचे बरोबरूच भारताचे बरोबर जगान जे आमचे गोंयकार किंवा वेगवेगळे लोक रावतात तांकां सुद्दां त्याची माहिती जावची ह्या दृष्टिकोनांतल्यान आज ह्या वेबसायटीचे डिझायन रोहिरबाब नायक द थर्ड आय टेक्नॉलॉजी ह्यांच्या संस्थेचे मार्फत आम्ही आज केल्ले आसात. राजीव गांधी कला मंदिराचो जो लोगो जो आसा तो लोगो आम्ही थोडोसो बदलपाचो निर्णय घेतिल्लो आसा आणि म्हणूनच हेका जोडून संबंध नॅशनल लेवलाचेर कॉम्पिटिशन आम्ही घेवपाक सोदतात लोगो डिझायनिंग आणि त्या संदर्भान जी माहिती आणि ह्या सांस्कृतिक केंद्राचे इन्फॉर्मेशन आमच्या ह्या वेबसायटीचेर मेळटले. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. थिवीच्या कोयराचो प्रश्न कितलो तेंपूच सुटनाशिल्लो. निमणे गार्बेज कॉन्ट्रॅक्टरान आपूण जावन 31 मार्च मेरेन विशय तडीक लायता म्हणून उतर दिले. फाटल्या 10 वर्सां सावन सेड्रिक डिसुजा कांदोळे पंचायत वाठारांतल्या हॉटेलांतले आनी बाकीचे कडचो कोयर हाडून थिये गांव वाड्यार तांचे सेग्रिगेशन करता. गार्बेजीक लागून सगळे जमा जाल्ले आनी सेड्रिकाचे इशू आमचो खूप पयलीं पासून 2016 पासून चालूच आसा. आयज 2020 जाले तरी इशू सोंपनासलो आनी सगळे गांवचोय सगळ्यांचो इशू हो. पूण आयज तेणी येवन हांगा सगळे सांगले की आपूण 31 मार्च पासून आपूण ही सगळी गार्बेज क्लियर करतलो आनी केन्नाच खंयचीच गार्बेज तो आपूण हांगा परत हाडचो ना. आपूण जाय जाल्यार हांगले
जाय जाल्यार तो व्हरून दुसरे कडेन आपण गार्बेज सॉर्ट आउट करतलो अशें सांगून तेणी आमचे हे आयज बसून थियेचो हो प्रॉब्लम आहलो पळय तो आयज तेणी आमच्या हांगा येवन पंचायतीन बसून सगळो सॉर्ट आउट केलो. बीजेपीच्या ओबीसी मोर्चाचो गिरीश उसकयकार अध्यक्ष. प्रदेशाध्यक्षान घोषणा केली. ट्रान्सपोर्ट टॅक्साविशीं 50% सूट जाहीर करच्या आदी जाणी टॅक्स भरला तांचे वयले पयशे फुडें एडजस्ट करता म्हण येरादारी मंत्री माविन सांगता. 26/11 मुंबय हल्ल्यांत शहीद जाल्ल्यांक वेगवेगळ्या संघटनांनी पणजे आझाद मैदानार आर्गां ओंपलीं. अनलॉकांत गोंयच्यो एक खबरो. बीजेपीचो ज्येष्ठ कार्यकर्तो गिरीश उसकयकार ओबीसी मोर्चाचो नवो अध्यक्ष. पार्टीचो एक बरो कार्यकर्तो गिरीश बाब उसकयकर यांची आज आम्ही भारतीय जनता गोवा प्रदेशच्या वतीन भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेश ओबीसी मोर्चा जो आसा या ओबीसी मोर्चाचे अध्यक्ष म्हणून त्यांच्या नावाची आज आम्ही हांगा घोषणा करतात. येणाऱ्या दिसांनी ते आपलो मोर्चाचे बाकीचे पदाधिकारी असत, उत्तर आणि दक्षिण गोंयची कार्यकारिणी असत आणि तशेंच मंडळाच्या प्रत्येक मंडळाची आपली ओबीसी मोर्चाची वेगळी एक समिती ही बेगीनच ते पूर्ण करतले. हांव 40 मतदारसंघात वचून जे आमचे 19 समाज आसात तांकां घेवन हांव पार्टीचे बऱ्यापैकी काम करतलो हें हांव अध्यक्षाक सांगूंक सोदतां. जी कामां आमची हितून येता विकासाच्या संदर्भात जावं स्किमीच्या संदर्भात त्योय हांव फुडें व्हरपाचे प्रयत्न करतलो. ट्रान्सपोर्ट टॅक्साची 50% सूट खंय आदी टॅक्स भरिल्ल्यांकूय लागू. वास्को न्यू वाड्यार हावजिंग बोर्डात शौचालयाचे उक्तावणाक गेल्ले कडेन माविन उलयलो. थोड्यांनी कितें आसा पयशे नासतना सुद्दां दुसऱ्यां कडेन लोन कसो काडून आपले भांगर घाण धरून म्हाका हें सुद्दां सांगिल्लें आसा. लोकांनी पयशे फारीक केला कित्याक लोक सारके थोडे कायदो पाडपी आमचे कितले गरीब ते आसून दी सरकारान हे फारीक करपा जाय, टॅक्स फारीक करपा जाय, तशें टॅक्स भरपा जाय. दे शूड नॉट बी डिफॉल्टर्स म्हणून तेणी फारीक केल्ले आसात. तांकां खात्रेन हांव सांगता तेणी फारीक केला जाल्यार सुद्दां हें तेंचे फ्युचर जे पेमेंट तेंचे सरकारा आसतले फुडारा जे टॅक्स भरपा जाय वा आनी कसले फीज भरपा जाय गव्हर्मेंटाक ते ऑटोमॅटीक एडजस्ट जातले, तेंचे पयशे खंय वचपाना. 26/11 मुंबय हल्ल्यांत शहीद जाल्ल्यांक आर्गां ओंपूंक वेगवेगळ्यो संघटना पणजे आझाद मैदानाचेर हुतात्मा स्मारका कडेन एकठांय जाल्ल्यो. पर्यंत आमी पाकिस्तानाचे ही कारवाई आमी बंद करना तो पर्यंत प्रत्येकाच्या एक आंगान प्रत्येकाच्या भारताच्या सगळ्या नागरिकांक एक त्यांच्या विरुद्ध अशी एक शक्ती आसूंक जाय, तयार जावंक जाय की हे पाकिस्तानाने खंय तरी थांबोवंक जाय. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबराक फॉलो करात प्रुडंट ट्विटर, फेसबुक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲप, प्रुडंटाची वेबसायट. 4 चौगात मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.